लसूण बी हांव नातिले आमगेले अधिक म्हयन्याचे रंदये सिरीसान तूं आज आनीक एक नवे रेसिपी घेवन आयले हांव. कसं म्हळ्यार ते जीव कडग्याचे मुळीशम म्हणटाचे आमी. म्हगे मोवमाल रेसिपी बारी सिंपल आनी तितले टेस्टी जावन आसा. असल सिंपल रेसिपी साका म्हगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल लायक शेअर कमेंट कराची आनी सबस्क्रायब कराची. हे जीव कडगे रंदय म्हणटा त्याची जीव कडगी जावका मस्त तरनी जीव कडगी जायना चिके जून येशील जीव कडगी जावका. आनी तोरी दाळ एक 15 मिनिट की 20 मिनिट तिंबोवन एक अर्ध कप तोरी दाळी शिजोवन घेवका फस्ट. आनी जीव कडगे तोरी दाळ ಒಟ್ಟು घालून शिजोवचे नज्जे आमगेले जीव कडगी कुಕ್ಕरान शिजोवचे जायना जीव कडगी. तोरी दाळ कुಕ್ಕरान शिजोवन रेडी करून दवरची आनी जीव कडगी पळयाची की फोड शिंदूका शिंदून उदकां घालून दवरका नातल्यार ते करवेता म्हळ्यार काळे जाता. आतां इतले उदक दवरून खतखता न्हू तातूंत भितर आमगेले हो फोड शिंदील घालच्यो. फोड शिंदील घालतना ते शितनाची ताका एक 10-15 मिरयां कण म्हळ्यार मिरे आनी एक चमचे हळदी. मीर धाडान घालका हें न्हय पेपर पावडर म्हणून रेडीमेड मेळटा तें न्हय मिरयां पेटी फ्रेश मीरे एक 10-12 मिरे धाडान हळदी पिट्टे ಒಟ್ಟು हें हाका घालका जीव कडगे फोड्याक. आनी ताका जावका जाल्यार तितलें मीठ आमी दाळ शिजयलेले न्ही घालू आसा देखून मसालोय घालू आसा ताका पुराय समजावन मीठ घालचें पळोवन मागीर घाल्यार जाता उणें आशिल्लें. आतां जीव कडगे फोडो हळद शिजलो हांगा. आतां हांगा शिजोवन दवरलेली तोरी दाळ घालची. आतां न्ही लायक करून मिक्स करचें. सम मिक्स करून दवरचें. आतां एक मासोल जावका हाका मासोल मस्त तीख करूं नजे त्या म्हळ्यार आमी ऑलरेडी मीर घाल्ला ताका तर देखून एक वळ्या सोय ताका एक मस्त मिडियम तिखसाणी तितले जावका जाल्यार मिरसांग आनी ताका थोडे चिंचाम घालून नय मासोल वांटून घेवचो. हो मासोल आमी आतां मीठ आनी दाळे पुराय घालून हद शिजोवन दवरलेली हे फोड्याक घालचें. ही रंदय मस्त पातळी न्हय कालवणें घेवन जेवच्या लायक जाता चिके हद मिडियमशी करचें. मिक्स करचें दाळे घाल्यार देखून मागीर दाट जाती रंदय निवन जातरी. सम मिक्स करून घेवचें जालें पण आमगेलें रंदय ऑलमोस्ट रेडी जाली. आतां न्ही सान उजार लायक करून खतखतान घेवची. आनी एक पण्णय तशीची हाका एक 2-3 चमचे नारलेले तेल उन करचें आनी ताका एक चमचे सासम घालचें. सासम पटपट येतना एक अर्द चमचे जिरे घालचें. जिरे सम पटपट येता म्हणटना एक 7-8 करबेवा पत्ती घालची आनी लायक करून फण्ण भाजूचें आनी आमगेली हे मुळीशा वयरी घालून सोडचें. लायक पुरमोळ येता तेन्ना जिरा पण्णा पुरमोळ सगळे वासरे घम येता. जालें कितलें सिंपल आसा पळय रंदय. ही तुमी करून पळयाची भारी टेस्टी जाता. तशीच शिताक की पोळ्याक की चपाती की खंयच्याकय लायक जाती रान पळय धबधबी जावन आसता निवन जातना ते जीव कडगे दाटसाणी ते दाळी दाटसाणांनी येतना सुपर एक रंदय तशी भारी हेल्दी हाका मीर आनी घालता देखून तितले टेस्टी जाता. तुम पुरो जन कोण पळयाची तुमकां इश्ट जालवय म्हण जाल्यार तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनांत शेअर करूं विसरू नकाची. थँक्यू फॉर वॉचिंग.